आता गवंडाळी पुला वयल्यान यो वच करप्यां खातीर खुश खबर। ओल्ड गोवा धावजे हांगासरले रेल्वे क्रॉसिंग सुवातेर ओव्हरब्रिजा खातीरची प्रक्रिया पुराय जाल्या। जानेवारीत हे ओव्हरब्रिजाचो बुनयादी फातर घालतले म्हणून थळावा आमदार राजेश फळदेसायान सांगले। GSIDC वरवीं हो ओव्हरब्रिज जातलो। ओव्हरब्रिज नाशिल्ल्यान रेल्वे क्रॉसिंगात लोकांचो वेळ वतालो। एकदा थंय ॲम्ब्युलन्सूय आडखून पडटाली। गवंडाळी ओवर रेल्वे क्रॉसिंग जाता पळय थंय खुबशे फावट ते गेट पडटा आनी लोकांक रावचें पडटा आनी ॲम्ब्युलन्स सुद्दां भितर उरता। सो लोकांची मागणी आसली की थंय एक ओव्हरब्रिज नाल्यार कितें तरी जावचें म्हणून। सो तेचेर कितें आतां केन्ना पर्यंत जातलो? ना पळय आमी आतांच तुका पळय फायल घेवन बसला। ऑलरेडी आमची फायल सगळी पास जाला, जागो एक्वायर करून घेतला, सगळें जाला। कदाचित हांव आमच्या धांवजेतो ओव्हरब्रिज, कारण थंय लोक पळय येता वयता, सांकळे म्हण वाळपय म्हण सगळे लोक ह्या सायडी आमोणेच्यान सगळे लोक येता, कारण शॉर्टकट पडटा आनी बरो रोड अशें म्हणून सगळे लोक अशे येता। तेन्ना ट्रॅफीक अशें जाता की थंय रेल्वे क्रॉसिंग आसल्या कारणान अर्दे वरान ती रेल्वे येता। तेन्ना आमी सुद्दां जरी गेले जाल्यार थंय अर्दे वर रावचो पडटा। ॲम्ब्युलन्स येतात, थंय कितले जाणां थोडे फास्ट येता कारण तांकां रेल्वेचो टायम खबर आसा। थंय एक्सिडेंटूय जाता त्या खातीर। तेका लागून आमी हो सामको CM कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन बसून आमी डायरेक्ट तेजे कडेन हें करून जाता तितले बेगीन तो जावचो ह्या खातीर आमी खूब प्रयत्न केलो। जागो एक्वायर करून घेतलो आनी जाग्याचो जे पळय जाग्यातले बदले तांकां कितें मेळपाक जाय आसलें तेंय आमी तेंच्या पर्यंत दिल्लें आसा। आनी जानेवारीन आमी तेजो फावंडेशन घालतले आनी कदाचित एका वर्साच्या पयलीं आमकां थंय एक बरो ओव्हरब्रिज म्हणून आमकां मेळटलो, जेणे करून आमचे ट्रॅफीक बी कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना। आनी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे धन्यवाद म्हणटा, कारण GSIDCच्यान तो पास करून घेतला। ओके, सो कितलो म्हणजे कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट बीन तसो? पळय सद्याक तरी अजून इतलो आमच्या फुडल्यान कितलो कॉस्ट येतलो तेजें कोटेशन हांवें जें हाडलां, पण तेजेर सगळी म्हायती अशी ना। पण हांव तुमकां थोडे आनी 1-2 दिसांनी सगळे पिक्चर दिता, कित्याक आयज परत आमचे सगळे ऑफिसर आहा ते सगळे सर्वे करून गेल्ले। सर्वे करून इवन गव्हर्मेंटाचे सर्वेयर येयल्ले, GSIDCच्यान मनीस येयल्ले, ते आयज सगळे जाण परत एकदां सर्वे जाल्या आनी एक्झॅक्ट जो आतां पळय आतां कशें आसता, आमी जेन्ना पळय लोकांक जागो एक्वायर केलो, लोक जागे कित्याक लागून दिनासलेले, म्हणजे आपलो जागो वयता। लोकांक केन्ना तेन्ना आदी रेट आसताली ती एक बारीक मेळटाली, आयज कमर्शियल रेट गव्हर्मेंट फारीक करता। सो त्या हिशोबान आमी सगळे ते पळोवन तेजेर आमी एक सगळे पळोवन कितलो एक्झॅक्ट आमकां कितलो पडटलो तें हांव तुमकां आनी 4 दिसां भितर तुमच्या फुडल्यान दवरता। ओके, बट एक वर्सभर लागतलें न्ही सगळो प्रोजेक्ट? एक वर्साच्या पयलीं जावंक शकता, कारण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें जें काम आसा आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्र्याच्या अंडर जे पळय आमी काम करता ते फूल स्पिडीन काम आमचें जाता। आनी आमकां गॅरंटी आहा कसल्याय प्रोजेक्टान जरी हात घातले जाल्यार ते जाता तितले बेगीन जातले अशें।